सगळीं उबी रावन मिसाचे सुरवातेचे गायन आमी गावया. A24 सोदतां तुका पान 12. A24 पेज 12. 1, 2, 3. Koshani sotaduka uskagodi sotaduka ushabora sotaduka sobekori sotaduka ushabora sotaduka सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगस येवकार ह्या आमच्या इगोर्जीन आयच्या ह्या समारंभाक आयज आमी विलियम फेर्नांदीस ह्या आमच्या भावाचो मोगान उगडास करता. वर्साचो उगडास ह्या आमच्या भावाक विलियमाक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत घे म्हूण मागतना ताची गोरकांनी बसत स्टेनलिता तशेंच भुरग्यां बसत विन्स्टन आनी रायलन तांचे बसत मागुया. ताची आवय बापाय बसत दोमिंग आनीक मारिया रुजारिया तशेंच ताचे भाव सेबास्टियान आनी एडवीन फेर्नांडीस आनी ताचे गोंजा बसत आमी मागुया. फाल्यां आमी आख्खे संवसाराक भलायकेचो दीस पाळटा. भलायके खातीर मागता कारण 11 फेब्रुवारीचे लूट साहेबांची परब आनी त्या दिसाक पिडेंत आसलेल्या बसत भलायकी जोडचे पासत आमी प्रार्थना मागुया. फाल्यां जायतो आमचो लोक कोश्टवता पिडेंत आसा तरेतरेची पिडा जेजूची पेखवणी तांकां फावो जावं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत विल्मा कार्दोजो, जेसिएल डिसोजा, कोसेसांव रोद्रिगीज आनी आपलो लग्नाचो उर्शीक दीस पाळटात सांतान आनी स्टेला आल्मेदा तांचेय बसत आमी मागुया. आनी मागुया आमचे सोंपुल्ल्या भुरग्यां बसत फाल्यां 40 सोंपुल्लीं भुरगीं पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेतिली. मागुया ह्या भुरग्यां बसत आनी भोव करून तांचे आवय बापाय बसत. भुरगीं वाडटा कुरपेन जाणवायेन आनी पिरायेन वाडो. त्या आवय बापायनी ह्या भुरग्यांचेर भोव करून ताच्या आत्मीक जिविताचेर लक्ष घालप. भुरगीं तीं धाकटुलीं हांगा थंय धांवतात खेळटात. द सिरियसनेस ऑफ बीइंग अ क्रिश्चन तांकां समजना. आवय बापायचो कायदो बाबार्थान भुरग्यांक वयर काडप आनी गरजेची तांचे बसत मिसांत
खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बामुडीनो, जोझफीन बाकिता म्हूण अमेरिकेची एक भाग्यवंत आसा. आज तिचो उगडास करता पवित्र सभा. बाकिताक एक स्लेव कशें व्हेलें, तिका धरून व्हेलें आनी ती त्या दुनयाचो आनी दुनयाच्या घराचो बरे भशेन सांबाळ करूंक लागली. तिका कश्ट दितल्यांक, तिका त्रास दितल्यांक ती मोगान वेंगयताली. आनीक बाकिता आज एक आस्कारीन बो करून स्लेवरी चलता, जंय जुलूमशाही चलता, बो करून अवसऱ्यांची मागुया. तिचे मजतीन सगल्यांक देवान आपल्या दर्जो दिल्लो आसा मनीसपणाचो, तो आमी सदांच सांबाळूं. हांव पातकी देवा तुमकां म्हजो विचारून सांगता. मनाची शिरून थळारी चाल वायट जारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. अमोलचो बडो अपराध ह्या पांचसो बाकीयो सदांच वाट बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बावड्यानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा लागीं विनंती करात. प्रार्थना मागता. सोरपत वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. बोदयाळ बाप्पा, विलियम तुज्या पुताच्या मरणाच्या वर्षीक दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुजे मीत नाशिल्ले काकुतीन ताका वेंगय आनी तुज्या भक्तां सांगाती सासणाचें सूख भोगूंक ताका फाव कर. आमच्या सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटयेवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योजना म्हणजे ताचें नांव वाकाणटा त्या ओंटांचो मान वोंपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें बागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले योजना देवाक मानवता. तुमचे वडील बार घेवन तुमचो सांबाळ कोत्ता, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचे उतर आयकात आनी तांकां कालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर कुशलकायेन करूंक, नाजाल्यार ते आस्काय सुस्कातले आनी हें तुमच्या
फायद्याक पडचे ना. जाणें शासनाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेलयांच्या वर्त्या गवल्याक आमच्या सोम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो. तोच शांतीचो देव सगळी तरेच्या बऱ्या कोण्यांनी आपली खुशी पालूंक तुमकां तयार दवरूं आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानता तसली आमकां करूं. ताकाच महिमा शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q4 बापा 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 मोच्या पान 166 Q4 पेज 166 आमी पयलो आनी चवथो श्लोक गावचो. सगळी उबी रावया. उद्गाराक गायन गावुया. B4 पान 22 B4 पेज 22 आमी दुसरो श्लोक गावचो. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, Gesù tu ci udra, Canele agudo, Gesù tu ci udra, Ukele acemo, Gesù tu ci udra, tu ci udra, Sorvespora, soy, sorvespora, soy, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलेलें आनी शिकयलेलें तितलेंय तांणी ताका कुडीत केलें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, आतां एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात, कित्याक येतीं वेतीं जायतीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां वेळ नासलो. आनी ओड्यार चडून ते एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन सबार जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगळे नोगरांतान ते थंय बेगीं बेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुष्कळ लोकांचो जोमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेडयां परी आसली देखून ताणें तांचे चुचुरे केले आनी सबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बांबडीनो असलो खंय एक व्हडलो भाटकार आनी ताची दोंगर आसले ताका आनी त्या दोंगरार खंय जायतीं झाडां आसलीं, चड झाडां आसलीं. ताणें ती थोडी कातरूंक केली. कातरतलो जाल्यार ताका वूड काटर कातरपी जाय आनी ताका खंय एक कातरपी मेवलो. ताणें ताका सांगलें, घे ही कुराड कातर, तूं जितलीं झाडां कातरता त्या प्रमाणे हांव तुका पयशे दितलो. हो झाडां कातरपी खुशाल जालो आनी कुराड घेवन गेलो. पयलेच दिसाक खंय ताणें 17 रूख कातरले, 17, आनी येवन खंय दोनयाक सांगलें 17 कातरल्या. भाटकार खंय खुशाल जालो, 17 कातरल्या. ताका 17चे पयशे दिले. दुसऱ्या दिसाक 17 जावंक ना, 15च जाले. आनी हे भाशेन खंय दिसा दिसाक देंवत लागले. एका दिसा खंय 2च कातरले आनी 2 कातरले तेन्ना दोनयाक येवन सांगूंक ताका खूब बरें दिसूंक ना. आयलो खंय आनी सांगलें, दोनया आज हांवें 2च रूख कातरले. हांव नकळो, म्हाका भलायकी उणी जाल्या, गोठाय उणी जाल्या, आज फकत 2 कातरल्या. दोनयान खंय ताका सांगलें, आरे रूख तूं कातरतालो, पयले दिसाक इतले रूख कातरले, तुवें कुराड पाजल्या, कुराड पाजल्या तुवें. आनी तो म्हणूंक लागून, कुराड पासूंक कोणाक वेळ आसा? ताची कुराड ताणें पाजूंक नासली, देखून एका दिसा 2च रूख कातरले. पयले दिसाक 17 आनी मागीर 2. कित्याक? ताची कुराड सारकी पिळ्यार जायत आयली. ताका गरज आसली शाप करपाची, शार्पनींग. भाव-भयणीनो, तुमचें आमचें जिवीत अशेंच कितें? जायते फावटी आमी आमकांच विचारता, अरे म्हाका कितें जालां? जेजू आयज आमकां, तुमकां, म्हाका, आमी घरा वयता आसतना एक संदेश दिता, कहलो. शिस्ताचे आयले आनी ताणें तांकां धाडलेले वसात आनी तुमी बरी खबर परगट करात, बरें करात लोकांक, शिकयात लोकांक. आनी गेले, शिकोवंक लागले, बरें करूंक लागले लोकांक. तांकां बरें दिसलें. दे केम एक्सायटेड. जेजून तांकां सांगलें, आतां पुरो, या, आतां एकसुरे या. वी नीड टू बी अलोन. एकसुरे या, विसो घेयात, थकल्यात तुमी. यू नीड टू शार्पन युअर सोड. पाजूंक जाय. कितें? ओत्मीक जिवितांत. बाबडीनो, आमी थकतांव, मेंटली थकतांव, स्पिरिच्युअली थकतांव, कुडीन थकतांव. वी आर नॉट मेशिन्स. जायते फावटी हांव जायत्या लोकांक सांगता, आमी मेशिनां न्हय. मेशीन पुरान बंद पडटा. आमी आमची कार सर्विसिंगाक वता, मोटरसायकल सर्विसिंगाक वता, धुयता, चलत रावले जाल्यार ती केन्ना तरी बंद पडटली. आमी तशींच मनशां. आमकां विसव जाय. आमी एकसुरे सुवातेर वचूंक जाय. आनी जायते फावटी बाबा म्हणून हें करिना आमी. वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आमची भलायकी पळोवपाची आमी खबर घेनात भलायकीचें. दोतोरा बी गेले जाप, मागीर दोतोर म्हणटा बरो ना. हांव फादराक सांगतालो, एक दादलो आयलो, ताचो पूत तारवारसान आयिल्लो, ताका व्हेलो दोतोरागेर. बेश्टे चॅक करूंक म्हूण. खंय? मडगांवां. दोतोरान चॅक केलो आनी ताका सांगलें, बाबा तुजे बाबाचें काळीज बरें ना, सारकें वचूंक ना, ही हॅज टू अंडरगो ऑपरेशन. ताणें म्हणलें बरें. पुतान सांगलें, कित्याक पुता लागीं पयशे आसले प्रायवेट.
घरा सांगता उलयता येता ना म्हणूंक लागलो खंय दोतोर आतांच करूंक जाय. आय डोंट नो तो सकलो तो जीव वतलो मरतलो तो भियेलो ताका आनी ताका मागीर हॉस्पिटलांत घातलो. बापायक सांगलें पुतान बाय भियेनाका तूं सगळे पयशे हांव फारीक करता करुया ऑपरेशन. आनी ऑपरेशन करता आसतनाच पांय मेलो. बाबडीनो आमी जायते फावटी मेशीन कशी वावरता धांवता 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 आनी आमचेर ओतम्यांचेर तशेंच कुडीचेर प्रभाव जाता. आज जेजू पळयात शिसांक सांगतालो आज आमकां सांगता एक एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. विसव जाय स्पिरिच्युअली ओत्मीक विसव देखून जायते फावटी आतां कॉरेज मेळटली कॉरेजमांत रेतीर करता आमी कुर्साची वाट करता आमी कुमसाराक वेता आमी स्पिरिच्युअली एनरीच जावपाक जाल्यार आमचो आत्मो सारको भावता मोदता. जायत्यांक आमी डायबिटीज आहा वखदां घेता आनी वखदां घेता तेन्ना हो सांदो आमचे कुडीचो सारको भावलेलो आसता. जो सांदो आमचे कुडींत आशिल्ले शुगर कंट्रोल करता. भायलें फूड येता इन्सुलीन येता टॅबलेट येतात दॅट पार्ट डजंट वर्क. तो म्हणटा भायलें येता हांव कित्याक काम करतलो आनी तो मागीर सवकास सवकास सुकता भावता. आमची ओत्मीक गोत बाबा भयणीनो हेच मातशें वी नीड टू शार्पन आवरसेल्व्स स्पिरिच्युअली. ओत्मीक वाटेन आमी उदीक उदीक उकोण जावंक जाय. आयतारा दिसान ओल्ड गोवा आमचे यादनिकांक रितीर आसा आमचो पादकूर येतलो एक सुमानाचो रितीर आयतारा दीस कॉमेस जाता सोनवारा दीस सोंपतलो. आमी यादनीक वर्साक 3 फावटी रेतीर आसता सगळे यादनिका. कित्याक ते 7 दीस आनी आमचो कायद्या पुस्तक पवित्र आमकां एक एक पाद्रीक आमी कॅनन लॉ म्हणटा ताका ताचेर बरयल्लें आहा 7 days the bishop has to allow his priest to attend the retreat. 7 days. Besides your 1 month holiday, 7 days for retreat. Law of the universal church. पाद्रीक सांगता. कित्याक जेजू म्हणटा आमकां एक सुरे सुवातेर या गोंडलीक वावरांत तोकल्यात विसव तुज्याच ओत्म्याची एक चवकशी कर. बांबडीन हें गरजेचें आमकां सगल्यांक आनी सगल्यांक आमकां आमचे ओत्मीक फायद्याचे. आनी देखून वी कॅनॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. फिजिकल मेंटल स्पिरिच्युअल इमोशनल सगळे मनीस एक विचित्र रचना देवाची आनी इतली सगोट आमची भावना आसात आनी त्या भावनांचेर आमी लक्ष दिना जाल्यार खंयचेय तरी क्षेत्रांत आमी हारवता. इमोशनली हारवता सायकोलॉजिकली हारवता फिजिकली पिडेंत पडटा तोरे तरेची. आनी हें आमची कूड एक मिशनूच कहें अजापाचें मिशीन देवाचें आनी देखून बांबडीन कितेंय भायलें आमकां येता एनसानी कुमन्या दिवंक वयताले आमी ती म्हणल्यार फादर आयकूंक घेना ती आयकूंक घेना. मिशीन घालना ती ना फादर नाका मिशीन म्हाका ती म्हणटा. कित्याक तें मिशीन भायलें मिशीन घातलें कानाक भितरल्यान कसलो आवाज येता घालता तेजें सोंसूंक जायना ती कान भायर उडयता. तें मागीर लाखाचें जावं 2 लाखाचें जावं तें मागीर जर्मन मेड जावं जपान मेड जावं अमेरिका मेड जावं नाका. कित्याक इट इज समथींग फॉरेन. बांबडीनो आमकां जाय आज घरा वयता आसतना तुमकांच विचारात वेन डीड आय पॉज फॉर ए वायल. आनी देखून आमी एक फामीलपुऱ्यान एक फामील कशी खंय तरी वचूंक जाय. आमी वचूंक जाय. सांगाताक आमचो एकचार बरो गोड जाता. माय पाय आनी भुरगीं बराबर
आमी ताका हॉलिडेज म्हणटा जायते फावटी, दिसकास म्हणटा, आमी वचूंक जाय. पयले सुवातेर आमचो फामिलीचो एकचार, माय पाय भुरगीं जायते फावटी झगडटात, घरांत उलयनात, तोंड काडें करून रावतात. समथींग इज रॉंग. आमी एकठांय करता फकत पयशे पयशे पडटले, पयशे मोडटले ना, हें अदीक गरजेचें. आमचे फामिलीचे संबंद, आमचे आत्मीक संबंद सगळे गरजेचे आमकां, आनी हें करूंक जाय बाबा म्हणून. बेटर लेट दॅन नेवर. वी हॅव टू एवरी वन. ओस्तोमचे गांवांनी ते करता. ओस्तोमचे गांवांनी इतलें सोंपेपणा, बँक लोन दिता तुका हॉलिडेयांत वचत, आनी यू कॅन पे स्लोली, इन्स्टॉलमेंट आनी हारी करूं येता. पूण आतां वसात, आख्खी फामील बरे भाशेन तुमचे बॉन्ड्स गोट करात. भाव भयणीनो, आयज घरा वयता संदेश एक सुरेश सुवातेर एक वडे येयात. जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, मातसो विसव घेयात. असलो विसव आमकां एक एकल्याक जाय. उत्मीक आमची वाड जावं, देवाच्या संबंदांत आमी गोट जावं, आनी देवचाराचेर आनी सगळे तरेचे ताळण्याचेर आमी जैत उरूं. ही कृपा तेच जेजू लागीं हे मिसांत मागुया. बिठोनेक आमी गायन गावया. C32 सर्वेस्वरा देवा, पान 42, C32, पेज 42. भयणी भावनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेस्परा विलियम, तुज्या पुताच्या मोन्नाच्या वर्षीक दिसा आमी तुका वोमता फारीकपणाचो आनी वाखणण्याचो योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वाखण दयाळपणी ताका वर म्हूण आमी मागता. ही आमची कालती मागणी तूं मानून घे. तुज्या मोगाच्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पर्णिपात करतात आनी तुज्या मुखार शास्त्रांच्या शास्त्रांक संतोसतात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें रोगत पातकेंचें बगसुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपोर गुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्योतपणाचो आमी भक्तीपुरी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सर्वेश्वरा केपरी तुमी चेर विस्तारलेली जी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा सिमी आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेश्वराचे चाकरा बिलियमाची काकूत कर ताका तुवें ह्या संवसारांतलो आपूण उलय जसो बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जीवन जा पुनर्जीवनपणाचो बरोवंस धरून मेल्यान ते आमचे बावमणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमदूत भाग्योन जोझफिना बाकीदा भाग्योन मिंगेल आमचो आस्करी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटलो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पावसां भोगूस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरिकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोई आनी सुराकांतांतली वाटाई कित्याक राजवडकी पदवे महिमा तुजी सासाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोमनुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावजाचेर दीस घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी तोसिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान
शांती दी. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचे जिवीत आणि पुनर्जीवन पण देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली ताच्या जेवणात वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोमिया तुमी जगतर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजूक आमच्या कडसान शेवतना आमी गायन गावुया. D14 जेजू दाखवेल आमी फाटे पान 54. D14 पेज 54. Gesù daquel ami forte, lasciaci mi cibi. Gesù daquel ami forte, lasciaci mi cibi. Daquel olio, moja papa, di samata, mai mogar, oli kulmul, kuja mona, fade beta kuche mama. Gesù daquel ami fade, lasciaci mi cibi. Gesù daquel ami fade, lasciaci mi cibi. Odi daquel tu mi fade, o Gesù me riguardace, militari glore fade, ni forza te su con me te. Gesù daquel ami fade, lasciaci mi cibi. Gesù daquel ami fade, lasciaci mi cibi.
प्रार्थूया. प्रियच्या बापा, विलियम तुझ्या पुत्रा खातीर भेटविलेले हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे आनी तुजे काकुतीन ताची पातकाची सोर कोतां धुवन काड आनी तुजे सासणीक उजवाडान तांकां वांटो दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. फाल्यां पवित्र बाळपणाक भेटयलेलो दीस, होली चायल्डहूड डे. तशेंच फाल्यां भलायकी पासत भेटयलेलो दीस. किरीत भाशेन मागुया आमकां एक एकल्याक आदार भलायकी देवाची. फाल्यां भुरग्यांचो पयलो कुमन्यो. कुमन्यांचें मीस जातलें सकाळीं 9:30 वरांचेर. फाल्यां भुरग्यांक दोतोन आसची ना, पूण भुरग्यांचें मीस 9:30 वरांचेर पयलो कुमन्यो घेतात तांचे बसत मागुया. फाल्यां आमचे पाद्री रेतिराक वेतात ओल्ड गोवा, जायते आसतले मागुया तांचेय बसत. आनी हेंच्यांनी लूड साहेबांची परब तयारी जाता ओडशेल वाठारांत. 11वीर दोबाजीक परब लूड साहेबांची. तशेंच उत्सवीक वर्सांत जुबली ऑफ द सीख पिडेवंतां खातीर पाप साहेब किरीत मागूंक आमकां उलो मागता. पाप साहेबाचो संदेश ह्या डे वर्ल्ड डे ऑफ द सीख आसा. मागुया पिडाय आसलेल्या सगळ्यांक किरीत बरवंशान आपलें जिवीत ताणें फुडें व्हरूं. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जिवितांतूं उजवाडांतूं शेवटाचें गायन आमी गावुया. K4 पान 141. K4 पेज 141. जीवितातूं